खोतीगांव पंचायतच्या हांवें देवळाच्या समोरच्या जो नवीन बंधार ओपन बंधार ताजें फावंडेशन स्टोन सुरवात येवन सगळे जमले आसा. दरम्यान म्हाका दिसता ह्या बंधाराचे निमित्त आमी पळोवपाक दिसतलें कशें हांगा न्हंय आसा आनी खडखडीत हें आसा म्हणजे उदक ना. ताचे पयलें पाणी हे जीवन असो जो कन्सेप्ट आनी हाजे फुडें आमी ते बऱ्याच वेळाचेर उलयले वता. फुडलें जाल्यार महावीर उदक ना उदकाचे खातीर अहंकार जातलें. त्या खातीर म्हणजे गोंय हें खरें म्हळ्यार उदकाच्या दृश्टीकोनान पावस पडटा हें समजत आसा पूण असो पावस येता तो व्हांवन वता. त्यामुळे ते अण्णा हजारेन जो पाणी हाडून काडलो त्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत आज देशभरात खूब कडेन अशें रेवल्युशन सुरू जालें. आनी आज खोतीगांव असो डोंगराळ भाग असल्या कारणान ह्याय भागांक हो एक बंदार न्ही अशे कितलेशेच बंदारे वयर वयर बांदत रावचे पडटले. म्हणजे ते बांदत रावले आसता जर जायत आज न्ही फाल्यां न्ही परवा न्ही आनी 3-4 वर्सांनी ताजो निश्चितपणे फरक पडटलो. म्हाका दिसता आमी मनोहरभाईजन जेन्ना 2002चे सरकार त्या दिसा विचार करता आसतना ही आमची तळपणी न्हंय आसा न्ही ती सामकी अशी न्हंय आसा न्ही पूर्णपणे मे म्हयन्यात सामकी वसुल्ली पडटली. आणि त्यामुळे सिंचनाचो एकंदर जो आमी विचार करतले की उदकाची समस्या आमचे अहंकार म्हणजे ऊस आसतलो बाकी सगळ्या पडटलो. पूण आज सगळ्यो तुडुंब न्हंयो भरलेल्यो आसा म्हणजे बंदाऱ्यातून आमचे मशपण आसतलो दाबार आसतलो बाकी सगळे असे भरले आसा. त्यामुळे ताजो फरक जो आसा सकाळ सकाळ पडत होता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान पाणी अडवा पाणी जिरवा ह्या कन्सेप्टच्या अंतर्गत जे आसा न्ही आमी हे सगळे गजाली आमकां अदीक आनी करपाक जाय. आणि त्यामुळे उदकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खोतीगांव वाठार हो पूर्ण समृद्ध आसपाक जाय आणि त्याच प्रमाणे जो प्रयत्न आसा आणि ताजोच प्रयत्नाचो भाग म्हणून जो आसा आज बंदर आमी घालता की हे विशय अनेक वर्सांचे चालू आसा हाजे फुडें चालू उरतले. आणि त्याच्या बरोबर आतां अनुभव म्हणटा तशें खोतीगांव वती आमी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत खंयच पडना. आत्तां आमी एक निर्णय घेतला खोतीगांवच्या आवळी डोंगराचे रस्ते व्हरप. काल आमी आवळी रस्ते हो एक निर्णय घेतला. काल आमी भुपर जो आसा न्ही भुपर आमचे श्यामेळ म्हणजे आसा ते रस्त्या कडेन करता आसतना जवळ जवळ 4.5 कोटी रुपया खर्च करून आसा न्ही श्यामेळाचेर आमी रस्तो करचो प्रोसिजर चालू जाल्ली आसा. म्हणजे काणकोण म्हालांक आतां सगळ्या प्रकारचे रस्ते आमी कंप्लीट केल्ले आसा. आज परत थोडेशे वायडनींग वगैरे करपाक जाय. त्यामुळे खोतीगांवचे हांव सगळ्या पंच आसा की देश आसा बाकी सगळे आसा की तांकां हांव सगळें सांगपाक सोदता तुमी अजुनूय विचार करात. म्हाका सगळ्या निदर्शनां हाडून जाय. खंय हॉल जाय खंय अंगणवाडी जाय खंय बाकी हे सगळे बारीक बारीक जे आसा तुमच्या वार्डांचेर तुमी मायन्यूट प्लॅनिंग करा. आणि हे मायन्यूट प्लॅनिंग आसा न्ही म्हाका जर रितसर तुमी एनओसी दिली आसा जर जायत न्ही ते म्हाका जर फुडल्या साधारण 2-3 म्हयन्याच्या भितर आमी स्पीडअप करून जे आसा न्ही बाय पावसा नंतर ते आसा काम सुरू करपाक शकतले. त्यामुळे म्हाका दिसता म्हज्या आज आसा न्ही ट्रायबल डिपार्टमेंटची स्ट्रेंथ ताकद जी आसा न्ही तो ओवरऑल जो आसा न्ही जवळ 1400 कोटी म्हणजे ट्रायबल सप्लायचं बजेट आणि त्या पयलींची म्हज्या 300 तिनूय डिपार्टमेंटाचें बजेट साधारण म्हाका दिसता आज जवळ 2 कोटी रुपयाची 2000 कोटी रुपयांची फायनान्शियल पावर जो आसा न्ही म्हजे कडेन आसा. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता ट्रायबल भागांक जो आसा न्ही ट्रायबल सप्लायन आसा ती किंवा डायरेक्ट म्हजे कडेन आशिल्लो जो कंपोनंट आसा आदिवासी विकास योजना म्हणत किंवा बाकीचे कंपोनंट आसा न्ही त्या आदिवासी विकास योजने कडेन जवळ म्हजे 60-70 कोटीचें प्रोविजन आसा. त्या 70 कोटीचे हांव साधारण 100 कोटीचे सुद्दां टेंडर करूं शकता. म्हणजे एकाच बरोबर म्हाका ते पयशे लागतले अशें ना. परत विशेष जो बजेट आसा जो रोड आनी बाकी खातीर आसा तो एक साधारणचे 30 कोटी आसा की ताजोय आमी पे करूं शकता. ताजे एक साधारणचे 50-60 कोटीचे आमी टेंडर करूं शकतले. आणि हे सगळे पयशे आमकां डिसेंबर पर्यंत सोडपाक जाय. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता जेन्युइन ज्यो गजाली आसा त्या वाड्यार आसा त्यो रितसर तुमी रिकमेंड केल्यो आणि ते रितसर जर तुमी हे दिले आसत जर जायत न्ही एनओसी आसत जर जायत त्यो गजाली सुरू जातल्यो. त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन आवाहन करता जिल्हा पंचायत सदस्य अजय बाबा आसा अनुभव आसा बाकी सगळे आसा की प्रत्येक पंचायत हांव जो आतांचे फंक्शन आसा प्रत्येक पंचायती 2-2 कोटी म्हाका इमिडिएट तुमी प्रपोजल दिवची आणि जेणे करून ती आमकां स्पीडअप करपाक जाय. ती सोंपतकच परत दुसरी करूया. खंयच्याच प्रकारचो उरपाक जायना. आज आमी विशेष पळयलें जायत न्ही की केरी सुद्दां जो आसा न्ही आमी अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तो फुडल्या 1 म्हयने भितर कंप्लीट करता. बाकी जर टॅक्निकल गजाली उरल्यो आसा त्यो पूर्ण केल्यो त्यो सुरू जातल्यो. म्हणजे 15 महिने असे काम ना ते 1-15 दिसाचेंच काम आसा. पावसा पयलीं तो सोंपतलो बी. नडके साधारणचे टॅक्निकल इल्लोसो गजाल उरले आसा ते गजाली संदर्भात आमकां फुडल्या साधारणचे 1-15 दिसां भितर काम प्रत्यक्षान सुरू करप म्हणजे तिरवाळ करपाक मेळटलें. म्हणजे एक प्रकारचो म्हणजे आज परत आमी सांजे म्हणजे दिसाक हांव म्हाका दिसता
की आता पयरची जी एकंदर बजेटान आमी कामां हाडली पळय ती सादारणशे म्हाका एक 15 एक कामां आसा पयरची लास्ट मोमेंटाक जी आमी हाडले 15 कामां आसा की दिसाक 2-2 केल्यार सुद्दां ती आमकां 7 दीस लागतले ह्या दिसा म्हणजे आतां कितें करपाक जाय की हॉटलिस्ट करून जी आसा न्ही ती पावसा पयली आसा न्ही ती सोंपपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां थोडोसो टॅक्निकल विशय आशिल्लो ताचो परिणाम जो आसा डांबराचेर जालो आनी डांबर म्हारग जालो त्यामुळे थोडेशे ते वयर सकयल जाताले तोय विशय ह्या दिसांनी सोंपतलो त्यामुळे सगळ्यांनीच म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी कोऑपरेशन ह्या सगळ्या कामाक केले त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता रणजीत बाब आसा प्रिन्स आसा आनी त्या गांवाची इनिशिएटीव घेतली आनी उद्योग गजाली आसा त्यो आमकां कंप्लीट करपाक जाय त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर जयंत बाब आनी आमचो किंजळकर दोगूय जाणांचो आसा न्ही बेगीन करचें आनी काम सोंपोवचें आनी तेणे करून जो आसा न्ही फुडल्या वर्साक जो आसा न्ही म्हाका दिसता हेजो प्रोटेक्शन वॉल जालें आसता जर जायत ती हांगा म्हाका दिसता तुका कॉटेजीस ज्यो आसा त्यो सांग करूं येता आं करा न्ही कोण उदक भरपूर उरल्या उरले आसा आं तशें आसा जर ती कोणी आसा त्यांनी होमस्टेची त्यो कॉटेजी सुद्दां बांदून दिवपाची म्हजी तयार आसा म्हणजे कोण जे करता आसता जर जायत जे गांवा खातीर जे आसा लोकांक कठीण जायना त्यामुळे अशाच तुम्ही सहकार्य करचे उरलेल्यो गजाली आमी कंप्लीट करूया आनी विकासाच्या बाबतींत आमी कठीण खंयच कमी ना अशें दाखोवन दिवपाक जाय हां येस थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.